ईशा उसगांवकर काँग्रेस प्रदेश कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी। आज आम्ही हांगा आयिल्ली आसा हो दोतोर। आज तुम्ही पळयला आसतले दोतोराक आमी देवाचें स्थान दिता, टिचरांक आमी देवाचें स्थान दिता, पूण हे दोतोर जेन्ना अशी कृत्य करता हांगा कितें म्हणपाचें? आणि आज आमी हांगा मोर्चा हाडच्या पयलीं सरकारान पयलीं ताचें लायसन काडपाचें, ताका काडून उडोवपाचो। असलो दोतोर तुम्ही सांगा, आता ती नर्स ताजो स्टाफ तो ताजो आमची सारखी आता दोतोराचेर विश्वास दवरून बायलो जाणटी भुरगीं बिंदास वतात, दोतोराकडेन वतात। आणि जेन्ना हे दोतोर अशें कृत्य करता, हांव सांगता हो दोतोर जर आपल्या स्टाफाचेर केला अशें कितलेशेच बायलांच्या आंगाक हात लायलो आसतलो। थोडे बाबडे उगी रावतात आसूं पाड पडून आपल्या लजेक, खऱ्या त्या चलयेक त्या नर्सीक वालोर दिवपाचो। आणि अशी आमी सांगतात आज गोंयान दिसाक एक रेप केस, मॉलेस्टेशन, मर्डर हो सरकार न्हिदला। ह्या सरकाराक हे दिसती पडना। आज गोंयान इतले क्रायम वाडल्या। क्रायम आमी कितें म्हणटात, क्रायम केन्ना जाता जेन्ना मनशाक भंय ना, कितेंय केल्यार हांव सुट्टालो, बेल जातलो, हायकोर्टान वतलो, व्हडलें कितें जातलें अशें जेन्ना चलता, हांव सरकाराक म्हणटा भंय दाखयात, तुमचें शासन कडक करा, पनिशमेंट कडक करा। जाचेर तर फाटल्या का सीएमान सांगिल्लें की आमी टॉलरेट करचे ना असल्यो केसीत। आता टॉलरेट कित्याक करता? अशें करू नकात। आमी पयलींय सांगता, आमी आता परत सांगतात, अशें जर क्रायम जायत आणि सरकार जर एक्शन घेना, आमी फाल्यां सीएमाच्या दारार सुद्दां वचपाक ओगी रावची ना। आज बायलो गोंयान सेफ ना। गोंय जे सदांच एक सेफ प्लेस म्हणून बायलां खातीर वळखताले ते सेफ ना। आज टीचर मॉलेस्ट करता भुरग्यांक, खंय रेप जाता, मर्डर जाता, बापूय भुरग्यांचेर हे करता। हे बायलो स्टेट्स ज्यो आशिल्ल्यो गोंया बायलो आमी म्हणटाली देवा अशे स्टेटींनी क्रायम, ते गोंय आता खंय पावला? जे गोंय प्रगतीचेर टुरिजमान वयर सरपाचे सोडून ते पाड पडला। असले दिसाक 10 क्रायम सरकाराक म्हणटा मातशे जागे जायात आणि हांकां असो कडक पनिशमेंट दिया, हाचे लायसन कॅन्सल करा, हाका गांवांतल्यान भायर उडयात।